सत्तरीन गेल्या 2 दिसांच्यान मुसळधार आणि संततधार पावस पडत आसा आणि तेका लागून न्हंयची जी पातळी आहा ही वाडपाक लागलेली आसा। चड करून जे घाट माती आहा ह्या घाट माथ्यार मोठ्या प्रमाणात पावस पडटा आणि तेका लागून जे उदक आसा हे हांगासर न्हंयक व्हांवपाक लागलेले आसा। सत्तरीची जी म्हादय न्हंय आहा तशेंच वेळूस न्हंय आहा तशी रगडा न्हंय आहा ह्या न्हंयची जी उदकाची पातळी आहा ती वाडपाक लागलेली आसा। तेका लागून असो जर संततधार पावस सुरू जालो तर न्हंयक पूर सुद्दां येवपाची शक्यता आसा। तेका लागून सत्तरीची जी आपत्कालीन यंत्रणा आसा ही सज्ज जालेली आसा। सध्या मुसळधार पावसा खातीर सगळ्याक उदक दिसपाक लागलेले आसा आणि रस्त्यार सुद्दां उदक भरल्या कारणान गटार भोंवून सगळ्या रस्त्याचेर उदक आसा आणि वाहतूक करतना सुद्दां तांकां मोठो अडथळो निर्माण जाता। लोकांनी ह्या पावसान भोंवताना सुद्दां सतर्क रावन आपली काळजी घेवपाची गरज आसा। तशेंच सत्तरी मोठ्या प्रमाणात धबधबे बी आसा आणि पर्यटक सध्या मोठ्या प्रमाणात धबधब्याचेर वयता। तेका लागून धबधब्यार सुद्दां वयताना लोकांनी सावधगिरी बाळगपाची गरज आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।